मांद्रे मदला माज हांगासरलो रस्तो भाटकार एनओसी दिना म्हणून उरला अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान सांगलें. मात हे समस्येचेर कितें तरी उपाय काडटलो अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान सांगलां. आयतारा गोमंतक टीव्हीन मांद्रेच्या मजलामाज वाठारात रस्तो नाशिल्ल्यान लोकांक जावपी त्रासाचेर उजवाड घातिल्लो. हाचीच दखल घेत आमदारान हाचेर उपाय काडपाचें उतर दिलां. भाटकाराची एनओसी मेळ्ळ्यार भौशीक बांदकाम खातें हे काम हातान घेतलें अशें जितान ह्या वेळार सांगलें. आता तो कालचो विषय जो येयला न्यूजाचेर येयला म्हाका दिसता थंयसर आमी गेल्यात आमच्या नजरेक येयला ते पूण थंय ओनरशिपाचो इशू आहा म्हणजे जो ओनर आहा तो एनओसी दिना थंयसर अशें काही भागान आख्या मतदारसंघात जे पांय वाटे पयलींचे आहा थंय भाटकार त्रास करतात. भाटकार जर एनओसी दिना जाल्यार PWD डिपार्टमेंट काम करून हातीन घेयना. सो आमचे प्रयत्न करतात आमी जो पांय वाट आहा ती मेंटेन करपाक पूण आमकां कन्स्ट्रक्ट करूंक मेळना रोड. जायते मांद्र्यांत न्हू जायत्या गांवांनी म्हणजे मोर्जे जावं हरमला जावं केरी जावं हे पांय वाटाचो इशू आहा. जो पर्यंत भाटकाराची एनओसीच मेळना तो पर्यंत आमी काय करूं शकना. तरी पूण आमच्या लेवलाचेर आमी प्रयत्न करतात भाटकाराक एक्सप्लेन करपाक ताका अंडरस्टँड करपाक की गरजेची ती पांय वाट म्हणून. डेफिनेटली खंय ना खंय सोल्युशन कालचो विशय आहा तेचेर सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करता.